कित्याक उलयता तूं प्रत्येक फावट उलयता झडपी इलेक्शन जाल्यार तूं उलयलो तुका म्हायती आसा हे कॉन्स्टिट्युएन्सीची का तूं कोणी हायर केला हांगा तूं कितें उलयता तें सांबाळून उलय तूं गोंयचो व्हडलो रिपोर्टर आसतलो पूण सावड्ड्या जेन्ना कितें उलयता पळय न्हू नाका आसलें स्पेशली आमच्या देवाचेर जेन्ना आमी प्रोग्राम करता तेन्ना तूं सांबाळून राव तुजो खूबसो रिकॉर्ड वायट आसा तुजी भायर येयल्या तूं बरो क्लीन बीन काय ना मिडिया म्हणटा ते कोण मनीस आमकां दिसता पेपर म्हणल्यार कोण व्हडलो हो म्हणा अरे मनीस तूं बरयता तुजे थंय व्हडले व्हडले सगळे भायर काडल्या मरे तूं कोणाच्या खंय कितें फाटीच लागलो तूं व्हडलो हो दाखयला जाला गोंयचो आनी स्पेशली सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुजेर लक्ष दिलां तुका कोणें हायर केलं काय कितें रे त्याका लागून तुका सांगता मातसो सांबाळून उलय आनी आमच्या धर्माचे जेन्ना आमी प्रोग्रामींग करता तेन्ना तेजेर टिका करनाका सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर वायट नजर तुजी दवरनाका तूं गोंय बरें उलय तूं बरो नांव काडला तशेंच नांव जर उरपा जाय तसोच राव तुका म्हाजी शिटकावणी आसा कुमार एक तुमच्यांनी थ्रेट हो जर्नलिस्टाक जर्नलिस्टाक कितें एक्झॅक्टली कितें जालें कितें इशू एक्चुअली तो सगळ्यांना नमस्कार थ्रेट म्हणल्यार हांवें थ्रेट अशें न्हू तो सांगपाक कितें आसा आमी आतां सावड्ड्या जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय थंय जो प्रोग्राम आसलो पळय आमगेलो शिवमहोत्सव सो आमी तो प्रोग्राम केल्ले शिवमहोत्सव जावपाक कारण म्हळ्यार कितें आमचो जो देवूळ आहा पळय महादेवाचें तें इन्सिडेंट करपाक भरपूर वर्सां पयलींचें म्हणटकीर कितें आमगे सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कांयच जायना कित्याक ती सारकीच हें उरलेली आहा इवन ट्युरिस्ट आहा पळय ऑल गोवा भोंवता पळय पूण आमचें थंय सावड्ड्या येयत ना सो कितें आमदाराचें कितें आसलें ना की बाबा जे हे आहा शिवमहोत्सवा अंडर प्रोग्राम करून लोकांक आपोवपाचें आनी आमगे ट्युरिजम जनरेट करपाक बट तितूंतल्यान हो भाग म्हणून हो प्रोग्राम करपाक तिणें आपयल्लो आसलो आनी दुसरें कितें आहा आमचे जे पळय हे लोक आसा पळय तो आतां प्रोग्राम जो स्पेशली आमी हेजो सांगला असलो अभंग रिपोस्ट हो अभंग रिपोस्ट जो पोस्ट हें आसा पळय प्रोग्राम आसा हो ऑल गोवा दाखयलो आहा पळय तुमी जाणा आसतलें पूण कितें जालां सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी हो मागासलेलो हो थंय लोक जे रावता पळय हे स्पेशली शेड्यूल ट्रायब शेड्यूल कास्ट आहा शेड्यूल ट्रायब हांव स्वता एस टी केतूचो म्हणटकीर हे लोकांक अशें दिसलें की आमदाराक कितें दिसलें हेंकां फ्री ऑफ कॉस्ट हो जो हें दाखोवचो म्हणून अभंग रिपोस्ट म्हणटकीर कितें आहा तितूंतल्यान कितें जालें असो एक स्टेटमेंट काडलें एकट्या एक रिपोर्टरान की बाबा हो कित्याक दाखयता तुमी पयशांचो हें करता म्हणटकीर तें कितें जालें आमचें आतां हांव BJP एस टी मोर्चा गोंयचो अध्यक्ष आसा सो लोकांचे बद्दल लोकांक एक हें जालें की बाबा हें इतलो बरो सावड्ड्याचो प्रोग्राम जाता तेका कित्याक ऑब्जेक्ट काडटा म्हणटकीर लोकां भितर एक फिलींग जाल्लें सो हांवें फक्त ताका सांगलें की बाबा की आमी जेन्ना इतलें बरें हें करता पळय आमच्या धर्मा खातीर जो स्पेशली पळय आतां अभंग रिपोस्ट म्हणटा कसलो फक्त देवाची हे आमी जेन्ना धर्माचे बरें एक जर समज करता आमच्या देवळा खातीर आमी पब्लिसिटी करूंक सोदता देवूळ जें आमचें आहा पळय एन्सियंट तें आमी म्हणटा कसलें आमगेलें पांडवां कालीन म्हणटा प्राचीन तें तेका जर आमी खंय पब्लिसिटी दिवंक सोदता जाल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम आहा सो तुमी अशें करून आमकां आमच्या सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची वक्रदृश्टी दवरची तूं आनी आमकां खंय पूण आमकां खंय फाटीं सरचें तूं अशें इतलें ताका एक सांगलें हितूंतल्यान कितें आहा की बाकीच्या आमी ऑल गोवा कोणा आमी जे कोण आसा पत्रकार आसा तांकां खंय दुखोवपाचें आनी कितें असलें कांय इंटेंशन नासलें तुम्ही कंडेम करता हो तुम्ही धमकी दिल्या ती तुम्ही ओपनली तुमी कितें अपॉलॉजी मागतले आतां कितें करतले तुमी फुडें तुमी कितें करतले कित्याक आतां गुच्चान सुद्दां आयकलां की तुमी अपॉलॉजी मागची म्हणून हय पळय म्हाका पळय कितें आहा हांव मरे तुम्ही अपॉलॉजी ताका पयलीं उलयता मागीर उलयता हय हांव धारबांदोडेचो झडपी म्हजें नांव रुपेश देसाय आमी जो सावड्डे मतदारसंघान प्रोग्राम हाडलेलो शिव महोत्सव म्हणटा तो आमी करता आमी तो पोरूय प्रोग्राम केल्लो शिव महोत्सव आनी अंदूय केलो आनी पोरू जवळ जवळ 10,000 लोकांची थंय उपस्थिती आसली आमचे चडसो आमचे ते एस टी कम्युनिटीचे लोक रावता आदिवासीचे सो त्या लोकां खातीर तांकां देवाचें मातशें चड हें आसा त्या लोकां खातीर आमी ह्या फावटी ठरयलें की अभंग रिपोस्ट हाडया प्रोग्राम कळ्ळें सो आमी भितर कल्चरल एक्टिविटी जवळ जवळ 15,000 लोक येयल्ले ते आनी 15,000 लोक येताना ते 15,000 लोकांक बसपाची वेवस्था तांकां थ्रू आवट द उदक तांकां फूड पॅकेट्स आनी हो सगळो प्रोग्राम आमी केल्लो आनी तो प्रोग्राम दबाच्यान जालो पूण पयलीं मातशें कितें तरी येयलें की हो प्रोग्राम थंय जावचो न्हू विनाकारण पयशे मोडटा हे करता त्या खातीर आमचे सगळे लोकांचे सेंटिमेंट दुखले खास करून आदिवासी लोकांचे तो तांचो लिडर तो गोंयचो एस टी मोर्चाचो अध्यक्ष मोहन गांवकर आनी झेडपी बीन तेन्ना लोक आमचे कडेन येयले तो कोण हाडूंक सोदता त्या खातीर मोहनान फक्त जो कोणी हें दिला पळय म्हणजे स्टेटमेंट काडलो की थंय पयशे मोडूं नाका प्रोग्राम करूं नाका वेस्ट करता फक्त त्या मनशाक तेणें एक टार्गेट करून सांगला की बाबा तूं अशें करनाका हेजो हेतू बाकीच्या पत्रकारांक
दुखोवपाचो ना. पत्रकार म्हणटा ते जस्टीस करता, आमी मानता तांकां, कित्याक जज कोर्ट एडवोकेट सगळे जस्टीस करता पळय, तशे पत्रकार भावबंधू प्रत्येक लोकांक जस्टीस दिता आनी आमी पत्रकारांक मानता. आमी खंयच्याच पत्रकारांक दुखोवपाचो प्रयत्न करूंक ना, तेणीय करूंक ना आनी कोणीच करूंक ना. आनी समज काही कारणांक लागून दुखले जाल्यार आमी एपोलॉजी मागता, तोय मागता, हांवूय मागता, तोय मागता. तुम्ही आता कितें अपोलॉजी मागता सांगपा हें सांगलां आतां रुपये थंयसान सांगलें पळय न्हू, म्हणजे पत्रकार पळय ते आमगे चवथो स्तंभ म्हणटा. हांव BJP पार्टीचो एस.टी. मोर्चाचो अध्यक्ष आसल्या कारणान ह्या लोकांचो आमकां प्रत्येक टायमार आमकां गरज आसा. सो पत्रकारांक दुखोवन आनी कितें करून हें पॉलिटिक्स आसता. खंयचो पॉलिटिशियन आसा पळय न्हू तो पत्रकारांक दुखोवपाचो हितून आसत ना. म्हणजे कितें मिसअंडरस्टँडिंग आसतलें की बाबा आमी पत्रकारां पळय तुवें सांगलां पळय पर्टिक्युलर मनीस आसा पळय न्हू तो आमच्या धर्माचे आमी जे कितें समज प्रोग्राम करूं येता ताका तो टार्गेट करता. किंवा आमच्या समाजा जे लोक आमी टिकेट काडून जे येवंक शकना पळय तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट गव्हर्मेंटचे स्वता पयशे म्हणून जेन्ना तो प्रोग्राम दाखोवपाक सोदता तेन्ना ते एक कोण पर्टिक्युलर मनीस आसा पळय न्हू ताका तो ब्लेम करता आनी कितें करता तो प्रोग्राम कॅन्सल करपाक सोदता. तेन्ना खंय पूण लोकांक वायट दिसता आनी कोणी पूण तें उलोवपाक जाय. म्हणटकीर हांव तो मोर्चाचो अध्यक्ष आसल्या कारणान आमचे एस.टी. समाज जे आमचे गावडे लोक बी आसा सगळे आमी वेळी पिळी हे लोकांक तांकां एक दुखोवलेलें आसलें आनी तांकां एक कितें पूण हांवें उतर दिवंक जाय आसलें. माझे कर्तव्य ते म्हणून हांवें ताका सांगलें की बाबा तूं जें कितें करता तें रॉंग आसा म्हणून. हितून पत्रकार बाकीचे पत्रकार आसा पळय न्हू हांकां खंय दुखोवपाचो हांकां ब्लेम करपाचो हितून म्हाका खंयच येना. आनी जर बाकीचे पत्रकार आसा गोंयभराचे तांकां जर दिसता की हांवें खंय कितें तांकां दुखयलां जाल्यार म्हाका सॉरी म्हणपाक कांय प्रॉब्लेम ना. ना कित्याक तो हे केल्लो इव्हेंट गेल्लो पळय तो इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीन गेल्लो आनी तुमी ते स्टेजीर तेच स्टेजीर रावन तुमच्यांनी पत्रकारांक हे केला ताका लागून हांवें सांगलें तुका आतां तो पत्रकार बीन एक गव्हर्मेंटच रिप्रेझेंटेटिव्ह न्हू झेडपी तो लोकांनी ताका निवडून हाडला तोय त्या सरकाराचो भाग आसा. ती स्टेज बीन ताकाय तितलोच हक्क आहा. सो तेणी फक्त हो प्रोग्राम त्या स्टेजीर कोणाक धमकावप बरोबर आहा धमकी दिवना धमकोवना तेणी फक्त प्रोग्राम हाडोवपाचो प्रयत्न केला पळय ताका फक्त सांगला की अशें करचें न्हू इतलेंच. तुवें पयला तो व्हिडिओ आसलो न्हू काय हांव फुड्यान आसलो ना तुवें व्हिडिओ ऐकलेलो पयला आसलो तुवें तेणें कितें उलयला तो ऐकला न्हू तुवें कितें उलयता? सावड्ड्यान येवन दाखय तशें उलोवंक जायना न्ही. ना ते त्या पर्टिक्युलर मनशाक म्हटला पर्टिक्युलर मनीस म्हणल्यार तुमी ते पर्टिक्युलर फोन हय सारकें सारकें तें पळय तुवें कितें तूं म्हणटा पळय पर्टिक्युलर तेंच चुकलें आमी ताका एक्चुअली नांव घेतलेलें. पूण तेणी व्हिडिओ wrong कितें उलयलें? टोटल गोंयभर कितें जालें ना की आमी सगळे पत्रकारां म्हणपाक शकत ना कारण आमी जे पब्लीक फिगर आहा पळय आनी आमची पार्टी आहा हांकां प्रत्येक कडेन पत्रकारांक गरज आसा. सो आमी पत्रकारांक कांय ब्लेम करना. पत्रकार म्हणटा आतां तुका तुमी आतां एस.टी. म्हणटा पत्रकार एस.टी. ना आसा न्ही. तशें आमी सो तूं तांकां धमकी दिता अशें जालें. तशें न्हू तें एस.टी. म्हणटा कितें लोक जे टिकेट काडूंक शकना पळय न्हू ना ना गरीब लोक आयकून घे तुवें कितें गरीब लोक सांगलें आसा. आमी एस.टी. समाजाचे पत्रकार ना तर अशें म्हणना तुका हांव कितें म्हणलें का तुका तूं पत्रकार म्हणटा सगळेच अरे आयले आयकून घे समजून घे ना तूं आयकून घे एस.टी. लोक जे टिकेट काडूंक सोदना शकता पळय न्हू तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट दाखोवपाक लागून जो प्रोग्राम केला म्हणटा ते लोकांक कितें दिसलें आयकून घे आमचे सारके बारीक लोकांक जर हो प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट दाखयता जाल्यार कोणाक जर दुखता म्हणून तांकां वायट दिसलें अशें सांग तुका. एस.टी. लोकांक तशें ते टार्गेट न्हू की बाबा फ्री ऑफ कॉस्ट दाखयता. पूण जर्नलिस्ट आपले व्ह्यूज मांडूंक शकना. शकता. ना हांव ताका विचारता जर्नलिस्ट एक व्ह्यूज मांडूंक शकना आपले तेणें आपले व्ह्यूज मांडले तुमी तेजे कडेन वचून पर्सनल वचून उलोवपाचें न्हू. मी ऑन स्टेज जे डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशनान ऑर्गनायज केल्ली ती हांवें सांगलें तुका जर लोकांक जे कोणा बाकीचे कोणाक दुखले बी जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. तुमी इवन पिसी घेवन जर उलयल्ले न्ही कोण ना तें तशें ना न्ही कोण येवचे नासले येतले आसले न्ही आनी जर दाखयना पीसीला मागीर तुमी म्हणूंक शकता आपली पीसी तुमी कित्याक दाखयना तो तुमकां हक्क आसा. हय तेजेर मरे लोकांचोय प्रेशर आसलेलो तो त्या मतदारसंघाचो गोंयचो एस.टी. मोर्चाचो अध्यक्ष आनी त्या मतदारसंघाचो पयलींच्यान BJPचें काम करता आतां झेडपी दिला जे लोकांनी ताका निवडून हाडला की सगळे लोक येयले की आमचो प्रोग्राम कोण आडोवंक सोदता ताका तुमी उत्तर दिवंक जाय. सो लोकांचो प्रेशर आसला म्हण ताका उत्तर दिवचें पडलें. फक्त इतलेंच जालें तेणी सगळ्या पत्रकारांक म्हणटा तेणी ताचें नांव घेवन म्हणपाचें ही चूक जाली. समज बाकीचे पत्रकार दुखता जाल्यार तो एपोलॉजी मागता. एक अपोलॉजी मागा तुमी आतां तुमी अपोलॉजी मागता म्हटलं ना हांवें सांगलें आतां कितें म्हणना जर पळय हांवें जें कितें म्हणलें पळय न्हू ते जे बाकीचे पत्रकार गोंयभरचे मागेल कांय केन्नाय इंटेंशन ना की जे बाकीचे कोण पत्रकार आसा तांकां खंय बी ब्लेम करपाक. कारण तुका सांगलें की हांव आमचो मोर्चाचो अध्यक्ष आसलो तसोच हांव हो आसा पत्रकार जिल्हा पंचायत आसा गेल्ले फाटी इलेक्शनाक म्हाका सगळे पत्रकार आमचे जे कोण आहा पळय लोकल आमचे एरिया सगळे तेणी म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट केला निवडून हाडला सगळे घरान पावयला तुजी. सो तांकां कितें म्हणपाचें हितून प्रश्नच येना. सो जे कोण बाकीचे ओवरऑल पळय आहा न्हू जे कोण पत्रकार गोंयचे तांकां जर दिसता दुखलें जाल्यार म्हाका प्रॉब्लेम ना एपोलॉजी मागपाक. सो तुमचे चुकले खंय तरी मान्य करता तुमी तांकां तें सांगता तुका हांव की बाबा तांकां जे कोण बेश्टे आहा पळय तांकां म्हाका म्हणूंकूच शकना हांव तितून काय ना फक्त ते particular मनशाक म्हाका ताका बाकी गोंयभर म्हाका प्रॉब्लेम ना कित्याक ते म्हाका प्रत्येक कडेन सपोर्ट करता तांकां कसो हांव कितें ब्लेम करतलो.